मार्केट वेंडर हे आसात ते मार्केट वेंडर जे कवर शेडी भितर बसता हे मार्केट वेंडर आणि स्ट्रीट वेंडर म्हणजे आसा जे फुटपाथ किंवा अशी जी ओपन जागा आसा थंय बसता तांकां स्ट्रीट वेंडर. 2014 स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट हो इम्प्लिमेंट जालो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान मागीर तो स्टेट गव्हर्मेंटान एडॉप्ट केलो आनी स्टेट गव्हर्मेंटान एडॉप्ट करतकीर थोडे थोडे म्युनिसिपालिटींनी अशेंच सहज कोण कोण आसा ते मेंबर घेवन कमिटी फॉर्म केल्यो प्रॉपर चॅनलान कांयच केलें ना. तेजो जो प्रॉपर चॅनल आसा तेजो आमचे कडेन टायम टेबल तयार केला आमी की मेंबरशीप नॉमिनेशन फॉर्म तेंची घेवपाची मेंबर करपाची तांकां तेंचे नॉमिनेशन फॉर्म घेवपाचें आनी तेजें इलेक्शन करपाचें असो तेजो प्रोसेस आसा. पूण थोड्यांक कितें जालां की मार्केटान जे वेंडर बसतात जे मार्केट वेंडर आसा ते परमनंट मार्केटान भितर आसा पालिका बाजारान बसता तेंचो युनियन आसा आनी तेंच्या युनियना मार्फत आमकां तेणी म्युनिसिपालिटीक लेटर दिल्लें की स्ट्रीट वेंडरांक तेंचे बसता तांकां काडचें म्हणून. पूण स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट आसल्या कारणान हो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा हो तो एक्ट आसल्या कारणान तांकां आमकां हात लावंक मेळना. आमी काडले जाल्यार तांकां 30 days प्रायर तांकां नोटीस दिवपा जाय आमी आनी नोटीस दिले नंतर तेंचो तो बसपाचो जागो आमी प्रोवायड करपा जाय. खंय तर तेंचे आमी आयडेंटिफाय करपा जाय आनी तांकां प्रोवायड करून बसोवपा जाय. तेन्ना आमी गेले 4 नोव्हेंबराक मिटींग घेतली. मिटिंगेन फाटली जी कमिटी आशिल्ली ती आमी ड्रॉप केली कारण तेंची 2 वर्सांक एकूय मिटिंगूय जावं नाशिल्ली आनी फंक्शनूय नाशिल्ली. त्या कारणान आमी ती कमिटी रद्द केली आनी 2019 4 नोव्हेंबर आमी नवी कमिटी काडली. ही एडॉक कमिटी कित्याक काडली की जेणे करून आमकां इलेक्शन प्रोसेस करपाक मेळपा जाय आनी बाकीचे सगळे जे मेंबर आसा ते इन्क्लूड करपा जाय. सगळे जे जे डिपार्टमेंटाचे मेंबर घेवपा जाय तांकां सगळ्यांक लेटर धाडलें आसा. थोड्या कडेन आमकां तेंचे मेंबर्स येयल्ले आसा. पुलिशे कडेन पुलिशेची सुद्दां एक तितून मेंबर आसात ताकाय घातला. डेप्युटी कलेक्टरच्या ऑफिसांच्यान एक मेंबर आसा. अशें करून ती सगळी कमिटी काडपा जाय आमकां आनी कमिटी काडून जे व्हेंडर्स जे रजिस्टर जाता तेंचें इलेक्शन घेवचें पडटा. तेजो इलेक्शन प्रोसेस आसा तो इलेक्शन घेतल्या नंतर तेंचे 11 मेंबर काडचे पडटा ते कमिटीचे आनी ते कमिटीचे घेवन आमी बाकीचे तितून आसा NGO आसा मागीर NGO आसले नंतर मागीर ट्रेडर्स आसा अशें सगळ्यांक घेवन ती आमी एक कमिटी काडपा जाय फॉर्म करपा जाय आनी ती फॉर्म केल्या नंतर तांकां आमी सर्टिफिकेट इशू करपा जाय आयडेंटिफाय करून लोकेशनाक जे जाग्यार बूट पॉलिश करता तांकां तेंचो तो आयडेंटिफाय करपा जाय. जे जाग्यार कोण गांवठी भाजी विकता तांकां आयडेंटिफाय करपा जाय. कोण कपडे विकता जाल्यार तांकां आयडेंटिफाय करपा जाय. अशें सगळ्यांक आयडेंटिफाय करून आमी तांकां आमकां तांकां सर्टिफिकेट दिवपा जाय आनी ती सर्टिफिकेट दिता आसतना तांकां चार्जीस आसा ते तेणी चार्जीस पेड करपा जाय सर्टिफिकेटीचे. आनी त्याच बरोबर जे लोक चवथीक दिवाळेक शिगमो क्रिसमसाक अशे जे मोबायल वेंडर्स आहा कितें तांकांय सुद्दां आमी आयडेंटिफाय करून तांकां रजिस्टर करपा जाय जेणे करून ते कशें आसता की ते सिजनल वेंडर्स आसता परमीट करपा जाय. अशें फूल स्ट्रीट वेंडिंग जो एक्ट आसा त्या एक्टान टोटल गायडलायन्स ज्यो आसा तेंच्यो आसा त्यो आमकां फॉलोअप करपा पडटा. तेन्ना जर अशी कोणी संघटना येवन जर चीफ ऑफिसराक घेराव घालप चीफ ऑफिसराक जर प्रेशरायज करप काडपा खातीर म्हणून आमी हें केअर घेता की खंयच्याय मनशाक आपलें जिवन जगपा खातीर आपलें पोट भरपा खातीर चोरी न करता खून न करता कितें असलो आपलो वेवसाय करून पोट भरपाक ताका दिवपा जाय अशें ह्या एक्टाचो अर्थ आसा. जे महालक्ष्मी टेंपल आसा तुमी दिसता महालक्ष्मी टेंपल कोल्हापूर आसा तेणी हे पळय रोडार लायन मार्क केल्ली आसा स्ट्रीट वेंडर खातीर स्पेशल. आनी हें कोल्हापूर जाले नंतर हें बेळगांव जे आसा हे बेळगांवूय तशेंच स्ट्रीट वेंडर अलाव केल्ले आसा बसपाक. मार्केट येता व्हडलें मार्केट आसा हांगा बेळगांव पूण तेज्या भायर हे लोक भाजी घेवन भायर रस्त्यार बसता सगळे कडेन. हो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बाकीच्या स्टेटींनी लागू केला म्हणजे सगळे बाकीची म्युनिसिपालिटी महानगरपालिका आसा नगरपंचायत आसा तेणी सगळ्यांक लागू केल्लो आसा. कितें आमचे कडेन आतां कितें जालां की हें 2008 जेन्ना आमचे कडेन ऑब्जेक्शन आनी सजेशन येयल्लीं मागलेलीं सुप्रीम कोर्टाची जेन्ना केस चालू आशिल्ली तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान हेजेर ऑब्जेक्शन घालूं ना की ही आमची स्टेट ल्हान आसल्या कारणान हें आमकां लागू जायना म्हणून. पूण ते टायमार ते ऑब्जेक्शन घातलें ना कारणान हें आमचे स्टेटीसून लागू जालां गोवा ल्हान स्टेटासून आमकां हें लागू जालां. आनी तें जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची जेन्ना जजमेंट जालो ते नंतर पार्लिमेंटान ते एडॉप्ट करून घेतली आनी त्याच बरोबर ही सगळ्या बाकीच्या स्टेटींक लायली तितून जम्मू काश्मीर ना आनी इंडियन टेरिटरी आसा पळय तितून काडलेली आसा. कारण ह्यो स्टेटी तेणी भायर दवरल्या कित्याक तेणी त्या टायमार ऑब्जेक्शन घातलेलें की आमकां हें लागू जायना म्हणून. काम चालू आसा पूण जेन्ना हांव चेअरपर्सन जालो त्याच बरोबर पयलीं सुरवातीकूच म्हाजे कडेन तेंचें एजिटेशन येयलें आनीक डेप्युटी कलेक्टरान जेन्ना आमकां एक लेटर केलें की हेजेर स्ट्रीट वेंडरां तांकां काड म्हणून
तेन्ना मागीर आमी हें प्रोसेस चालू केलो की ते बाबा तेजो रूल एक्ट येयल्लो आसा ते एक्टा प्रमाणे कितें आसा आमकां तांकां काडपाक मेळटा काय ना हें सगळें पळयलें तें पळयले नंतर आमकां तांकां काडपाक मेळना की तांकां जर लोकांक त्रास पब्लिकेक त्रास जाता जाल्यार पब्लिकेन करपाक जाय वेंडर वेंडर ते भायर बसता म्हणून आमकां गिरायक जायना हें रिजन न्ही जर खरेंच पब्लिकेक त्रास जाता जाल्यार तांकां आमी अल्टरनेट जागो दिवपाक जाय पब्लिके कडेन आमकां कितें तरी येवपाक जाय जो पब्लीक स्वता रस्त्यार भोंवता चलता वयता मार्केटांत येता जर ताका कितें त्रास जाता तेणें आमकां सांगपाक जाय बाबा ही अशी आमकां त्रास जाता खंय तर तेंचो अरेंजमेंट दुसरे कडेन कर म्हणून मार्केटाचे वेंडर परते परते येता आनी कार्ड सांगता हेजो तसो न्ही की बाकीच्या लोकांक कोणाक त्रास जायना म्हणजे मार्केटवाल्यांक कित्याक त्रास जाता हो प्रश्न पयलीं आसा कारण मार्केटांत खुबशे धंदेवाले आसा आनी जर तो तसो तर पळयतलो जायत सोंपो म्हणटा तो हेजें अशें आसा कंडिशन हेजें सुद्दां कंडिशन आसा सकाळीं येवपाचो सांजचो वचपाचो वयता आसतना आपली जागा निवळ करपाची ही तितून तदूत केल्ली आसा तशेंच सोंपो म्हणटा जो आसा तो सकाळीं येवपाचें सांजचें वचपाचें आपलो म्हाल सांठोवन दवरपाचें न्ही जर सारकेंच कायद्यान वचपा जाय जाल्यार कायद्यान सगळें करपा जाता ना अशें करपा सारकें कांय ना पूण जेन्ना आपूण चुकीचो आसा तेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दामप जायना आपलें जर कितें चुकता जाल्यार आपणें मान्य करपा जाय आनी जर तेवूय जर कितें ते कसलो त्रास तुमकां आसा तर तो सारको सांगपा जाय वेवस्थीत तेज्या टायम दिवपा जाय म्युन्सिपालिटीक सुद्दां आयज येयले काड तांकां फाल्यां येयले काड तांकां ना ते काडना तांकां मारामारी करप कोर्टान केस पेंडींग आसा तेंचेर आता अशे तरेची कंप्लेन येयल्या मार्केट वेंडराची तुमचे कडेन पूण ह्यो तुमी आतां हे तरेची संपूर्ण गोंयान हो प्रश्न रेज जाल्लो आसा हय तेन्ना तुमी सगळे म्युन्सिपालिटीक एकठांय जावन हेजेर विचार करतले काय तुमचेच पुरता तुमी करतले आमकां कशें आसा की डायरेक्टर म्हणजे DMAचें कशें आसा की खंयची म्युन्सिपालिटी सगळ्यांक धाडलेलें आहा हो हें इम्प्लिमेंट करा म्हणून खंयचे म्युन्सिपालिटीक सपोज तशें तेंचे कडेन प्रोविजन केल्लें आसा जाल्यार ते म्युन्सिपालिटीन केल्लें आसा आतां आमी प्रोविजन करता आमचो मार्केटाचो जो पळय उरलेलो भाग आसा तो बांदपाचो आसा तेन्ना ते मार्केटाक घुसोवपाचो जाय तो जेन्ना पार्ट आमचो पूर्ण जातलो तेन्ना ते सगळे स्ट्रीट वेंडर आहा तांकां आमी ती जागा आयडेंटिफाय करतले आनी थंय वयर घालतले